150 खंय यो ड्रेस आज बरोच तापयलो आनी धांवडत घातलो. एक फालतूर इन्सिडेंट घडलेलो आसा टायरॉन आनी बियोना वांगडा कदंबाच्या बसीन. कोण येता आनी हांगाले काडटा उखलून व्हरता असले खूप जाता आनी लुकसाणूय तिका हजारांचो खूप जाल्लो आसा. आंटी कडेन खंय नायटीज बरी यो बी आसा आंटी कडेन ड्रेस काय. आणि गायस त्या दिसा हांवें एक स्कर्ट घातलेली पळयात, तुम्ही म्हाका कमेंट केल्लेली ती बरी दिसता म्हणून, ती बी ह्या आंटी कडल्यानच येल्लेली. सो गायस हांगासर न्हू एक आमची हेल्पफुल सारखी आंटी आसा न्हू रे अवी, सारखी हेल्पफुल. जेन्ना टायरॉन बी केन्नाय घरा वयता हय तेन्ना ही आंटी न्हू टायरॉनाचे गिरायक करता. गिरायक बीन बाबडी आपुणूच हँडल करता असल्या लोकांक न्हू. गॉड ब्लेस देम. तेजो काय बरो स्टोर आहा पळय फुडल्यानूच, ते हालीं मातशे 2-3 दीस जाले खंय तिका मातशी गिरायक कमी आसा. सो मातशे तुमी भरपूर प्रमाणात यात. टायरॉनाचे स्टोर आहा न्हय तेजो ऑपोजीट आहा पळय आनी कितें आहा न्हू, कितें भितर कितें आहा ते तुमकां अंकिता दाखयतले. रेटी तुमकां सांगितला, रेटी तुमी यात आनी पळयात. बरे बरे कपडे आसा, डिस्काउंट दितली तुमकां. हय सो गायस हे पळय आंटी कडे काय बरे न्हू बेबी ड्रेसीस आसा. हे पळयात काय बरे आसा. हांव समज धाकटे आसलेले न्हू जाल्यार हे न्हू सगळे ड्रेसीस घेवन वयतले आसले, आनी ना जाल्यार आमगेर कोण धाकटे बेबी बी घरान आसलेले जाल्यार. हे पळयात रेड कलर पळयात काय बरो दिसता. बरे बरे ड्रेसीस आहा आंटी कडेन. हे पळय आनी गायस त्या दिसा हांवें एक स्कर्ट घातलेली पळयात, तुमी म्हाका कमेंट केल्लेली ती बरी दिसता म्हणून, ती बी ह्या आंटी कडल्यानच येल्लेली. पळयात बरो बरो इकटी बी आहा आंटी कडेन. पळय हे पळय पळयल्यात. हे पळय धाकट्या 6 महिन्याचे 2 महिन्याचे सगळ्या भुरग्यांचे कपडे आसा पळयात. यो 150 खंय यो ड्रेस. पळयल्यात काय बरे बरे आहा ते. आनी हेच तुमी भायर घेतले न्हू जाल्यार 400-500 रुपया जायच जाय. हांवें सेम असलो ड्रेस न्हू आमच्या बायक घेतलेलो 500 रुपया भायर. जाणा आंटी बरो रेटी आहा तुज्यो. आंटी कडेन खंय नायटीज बरी दिसता मगे नायटी. वाव पळयात काय बरो ड्रेस तो. आंटी कितल्या वर्साच्या भुरग्याचो? 5 वर्साच्या भुरग्याचो. कोणागेर चेडू आहा जाल्यार प्लीज आंटी कडेन येयात आनी घेवन वचात. चेड्यांचे कपडे आहा न्हू गे आंटी, चेड्यांचे कपडे आहा खंय तुजे कडेन. खंय गे पिंक अतो हय अतो पिंक पिंक फ्लफी आहा हय. वाव पळयात काय बरो ड्रेस तो. कोणागेर चेडू आसता त्यांची मज्जा न्हू गे आंटी. बरे बरे कपडे घालूंक मेळटा. हे पळयात प्लीज येयात आनी आमच्या आंटीचे न्हू कपडे फटाफट काबार करात. ही आंटी न्हू इतली मनांतल्यान साफ जाणा, टायरॉनाची बी खूप मदत करता. तेच न्हू प्लस हिजी बी न्हू खूप प्रॉब्लेम आसा न्हू आंटी. हा वयस दवत मगे. वाव माझ्या सायजीचो आसलो जाल्यार हांव व्हरतले आसले. पळयात काय बरो दिसता तो. काय बरो ड्रेस. वाव पळय गायज यो बी आसा आंटी कडेन ड्रेस. काय बरो दिसता. फक्त 500 रुपया आंटी, फक्त 500 रुपया खंय. आनी योच समज मार्केटान वयता जाल्यार 1500 स्टार्टिंग रेट आसता. काय बरो ड्रेस पळयात. आनी असलेच न्हू बरे बरे ड्रेस आसा आंटी कडेन. ए वाव यो भी ड्रेस पळयात काय बरे आसा. एक से एक बढ़ के ड्रेस है आंटी के पास.
बरो दिसता पळय. You can mention they are all boutique stuff. They are not that cheap stuff. That's what I. वाव, हेजी क्वालिटी पळयात काय बरी आसा ती. ही पळय कॅन बी हा पळय, कितले लेयर पळय, 1 2 3 4 आणि एक पोनाक हा 5 लेयरांचो ड्रेस. यो कसो घांटी हो 800 तरी पण तुमका कमी जाल्लेले जाय जाल्यार आंटी कडेन येयात आणि फटाफट घेवन वचात. सगळ्यांच्यो रेटी हांव सांगू शकना. तुम्ही हांगा येतलीत खबर आहा तेन्ना तुमकां आंटीच सांगतली. हे पळय बाकीचे ड्रेस भितर आसा. हे पळयात नायट्यो सुद्धा आसा. हे पळयात हो स्टोर आमच्या आंटीचो. आणि हांगासर जे बाबा अननॅचरल थिंग्स घडटा ते तुमकां आनी सांगपाचें ना. कोण येता आनी हांगाले काडटा उखलून व्हरता असले खूब जाता. आनी लुकसाणूय तिका हजारांचो खूब जाल्लो आसा. सो ते लुकसाण भरपा खातीर शाण्या तुमी कोणी म्हाजे यूट्यूब व्हिडियोज पळयता न्हू प्लीज येयात. रायट नेक्स्ट टू हे पळय टायरॉन विहानाच्या फुडल्यान हांगासर ही आमची आसतली हांगासर. सो प्लीज गो अँड ग्रॅब एज मच एज यू कॅन यू नो. हे पळय घे म्हणून तेंचे कडेन बरे बरे ल्हान भुरग्यांचे ड्रेस आसा, मागीर चेडवांच्यो स्कर्टी आहा, मागीर आनी कितें कितें आहा, सलवार आसा, कुर्ता आसा, कॅप्स आसा, भुरग्यांचे बारीक बारीक खूब कितें आहा, शॉर्ट्स पॅन्ट्स वॉट एवर इट इज. हे पळय हे घे म्हणून आहा पळय तेंचे कडेन. हे पळय काय बरे नायट्यो आसा आनी हे पळय बारीक बारीक ड्रेसीस पळय काय बरे आनी खूब सवाय रेटीन आहा बाबडे. हे पळय हांगा आसता ती बाबडी ती म्हणून थोडे दीस जाले बाबडी बरी ना. तिका हेजे मायग्रेनाचे इश्यूज आहा. आनी ह्या आवाजान तुमकां खबर आसा आवाज व्हडलो येयलो काय मायग्रेनाचे आनीक चावटा. सो प्लीज ये तुमी न्हू हेजे बेगीन खोपया तिका वचोनी बाबडे घरा बेगीन. हे पळय हो पळयात काय बरो दिसता. ल्हान भुरग्यांचे बरे आहा ड्रेस हांगा. हे ते पळय भितर आहा ते बरे दिसता पळय रेड कलरान आहा ते. एका जाग्यार राव गो जावता ते. खंयचो रे तो मरे ते गो अबला नारी फुडें आहा. होय काढला हायन रे. पळयात काय बरो दिसता तो. सो गायज नो आता आनी थोड्या दिसांनी क्रिसमस येवपाचो आसा 25th. त्याच्या पयलीं न्हू आपणाच्या बेबींक कपडे जाय. बेबींक न्हू बाबाक सुद्दां हांगासर कपडे गावता न्हू आंटी कडल्यान कपडे व्हरात आनी आपणाच्या बेबींक बरे न्हेसयात तर तुका आंटी आपणाचो आशिर्वाद दितली. ओके आंटी तिका बाबडेक जायना खंय मायग्रेन त्रास जाता तरी ती रातची 3 3:30 जायसर जागीत आसता हे कपडे विकपाक न्हू आंटी. आता तू बायचे दाखयले आता तुझ्याकडे बाबाचे कितें कितें आहा ते दाखय पळोवया. हे पळय हे बाबा सूट खंय. हे पळय जोडी हा सेट न्हू आंटी. वाव ब्लू कलर सेट हो पळय बाबा सेट. कितल्या महिन्याचो आंटी हो 6 महिन्याचो पण. आंटी तुझे 1 महिन्यापासून 10 महिने 12 महिने वर्षा सगळे. हा पळयात काय बरं दिसता. खूप असा व्हरायटी असा आंटी कडेन एकूच ना आनीकूय असा नो आंटी. हे पळयात बरे दिसता. यो म्हाका खूप लायक जालो. असले सायजीचे टी शर्ट माझ्या हेजे असलेले न्हू 10-12 वर्षाचे भुरग्याचे सुद्धा जाल्यार हांव व्हरतले आसले आसा. पळयात यो बी सेट दोनोय टी शर्ट आणि पॅन्ट. फक्त 150 खंय. Fabric is also very good. पळय प्युअर कॉटन सॉफ्ट सारको. There is lot of different colors are there.
खूप कलर हा येतोर आणि खूप व्हरायटी सुद्धा हा. तुम्ही येयात आणि आंटी कडल्यान चेक करून घेयात आणि तुमका खंयचो आवडता तो फटाफट घेऊन वचात. गोंयकार हांगा कुसलेल्या जाग्यार हांगा झोक मारतात खाचीन मेन रोडाचेर. आता 5 तरेचो माल त्यांचो काबार जावन रिटर्न येयलो जाल्यार हांगा आमच्या गोंयकारांचो एकूय माल पळय खपाना. कितें म्हणटले गोंयकारांक तरी स्टॉला भायर दिवची न्हू. बाबडी पळय स्ट्रगल करता पळय दाखय का आहा तसो आहा माल. हे पळय आसा तसो आसा. कितें चेंजीसूच जावना. आमचे म्हाज्या फाटल्या ब्लॉगान तुमी पळयात कितें चेंजीस जावना हांगासर. आहा तशें आहा. 50 बी मागतात खंय. 50 रुपयान खंय ह्यो शॉर्ट पॅन्टी बीन मागतात कपडे बी 50 रुपयान कोणे बापायन धरला. ही आत्ता टायरनाच्या स्टोरार 2 जाणां येयली तिका बरे भशेन इंग्लिशीन सांगलें ह्या कितें म्हणटा तें टोटली ब्लायंड आहा म्हणून. आनी ती बाबडी आपणाच्या स्टोरान येयली. कित्याक काय म्हणल्यार तो दादलो आसलो तो विचारता 50 रुपयांक बेडशीट दिता काय खंय. हांवें बरोच तापयलो आनी धांवडोच घातलो तो. कोणा आसा यू कांट डू सच थिंग्स नो. दिस इज हाव पीपल आर. आमचे गोवा गव्हर्मेंटने खंय तरी ब्लॅक करता. घाटीस भायर सारखे सेल आवट करता पळय घे म्हणून करतात आनी गोंयकार हांगाच आहा शिरकाल्या. आणि यात समज आंटीच्या भायर आसल्या इतल्यान काबार जावपाचें न्हू हवे. काबार जातले आमचे युट्यूबाचे व्हिडिओ पळोवन न्हू अशेंच काबार जातले आसले. आता कितें करया सद्या सिच्युएशन हँडल करपाक मेळना न्हू. आता जाता तशें पळोवपाचें कशें कितें तें. आणि प्लस तिचे कडेन वॉशरुमान सुद्धा कितें तरी इन्सिडंट जाल्लो आहा. तिच्या कडेन एक वॉशरुमात एक इन्सिडंट जाला त्याच्या बद्दल तो एक डेडिकेटेड व्हिडिओ त्या मनशाच्या फुडल्यानूच करता हांव वचून. कळ्ळें न्हू. सारको एक परफेक्ट टायम घेता आनी तेच्या फुडल्यानूच काडटा. हांगासर घाटयांचो राज जाल्लो आसा. मनोज परब आनी आमचो विरेश बाप म्हणटा पळय ते सारके बेश्टेच ते बोळा मारिनात. सो गायज व्हिडिओन फुडें सरच्या पयलीं न्हू एक फालतूर इन्सिडेंट घडलेलो आसा टायरॉन आनी वियोना वांगडा कदंबाच्या बसीन. कितें पळय तो तुमी टायरॉना तुका एक इश्यू सांग बाई सोला आमकां सॉलिड वाचपाक जाले सांग मरे समजे बरे लफडे गेले बस स्टँडार. कितें जालें घालता तुमकां. अरे आमकडे ते हँडिकॅप कार्ड आहा न्हू बसीचे. हय तू रिकॉर्ड करता कोर हा प्रॉब्लेम ना. करू रिकॉर्ड कोर. बरें उलयत राव. आम्ही बरे बसीन गेले आय गजाकोडे वचून येयली बरे पणजेच्यान. ओके. आनी पणजेच्यान म्हाका जेमसीन वचपाक जाय आसले. हांव आनी वियोना वास्कोचे बसीन चडली दोनांक. ओके. बस नंबर 28 97 कितें 92 कितें. ओके. आनी चडली बरे आनी बरे कंडक्टरान टिकेट विचारली. हांवें तेका सांगलें कार्ड तुमकां आपलीच बस वेवता काय चालले. आवय हांवें तेका म्हणलें तुझ्या बापायची बस हे. हय तू म्हणलें बस खंयची मेवता तेजे चडटलो म्हणलें. रावलो हरीशाक कॉल केलो. हरीशाक एमडीक कॉल केलो कदंबा. तो वयल्यान एमडी सांगता कोण तो नारायण नायक आहा तो रॉंग नंबर आनी फोन कट केलो. अरे हय मागीर काडले आनी हांव पुतून जेमसीन ओल्ड गोवा गेलो. ओल्ड गोवाच्यान स्टॉक बा दवरलो बरे म्हाजो ट्रान्सपोर्टान येयलो तो बस स्टँडार येयलो आनी कदंबा थिंगा कंप्लेन दिलें अशें अशें कोत्ता म्हणलें. मागीर हय असले रानवटी आमचे कंडक्टर जाणा तूं गोंयकार. कितें रे अशें कितें रे नाका आसलें. तुमकां खंय आपलीच बस हेजे बापायच बस घेवन दवरले दिसता. पण असो कसो रे बिहेव करता. मागीर आमच्या डिजेबल कमिशनराक सांगले रे फोन मारून अशें जाला त्या म्हणून कंप्लेन घालया. लेटर बरोवन आतां ड्राफ्ट करून धाड सांगलें म्हाका. हांव येता केन्ना वयतले तुमी तें सांग हांव येता तुमच्या वांगडा. आतां पळोवया हांवें पणजे बरे ऑलरेडी सांगला पण म्हाका तेणें आतां लेटर ड्राफ्ट करून हिंगा ती सांगला पर्वरी. हांव येता वांगडा तुज्या पर्वरी दिवपाक ते. पळय बरे असले रानवटी हांव सांगपाक विसरलो तुका. पायचो घो ना व्हरोन घरा कितें रे कसले मनीस रे. पळय बरे तेका आतां खबर ना तुमकां दिसाना म्हणून तुमकां. एक तर तूं आमकां सीट दिना. हँडिकॅप सीट खंयचे ते सांगना. वयल्यान सीटार खंयच्या बसल्यारूय तूं आमकां तशें म्हणटा. वयल्यान सांगता तुका लागून 12 कस्टमर देंवले खंय वास्कोचे. आवय 2 सिटांक लागून 12 कस्टमर कशे वयतले तूच वचोन 2 जाण वयतले येवन सीट ना म्हणून. पण हय रे पण तरी तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी मरे तुमकां पयलो हँडल करपाक. हांवें तेका मागीर ड्रायव्हराक नंबरीन चाललो रे.
मागीर कितें ड्रायव्हरान 2897 सांगला पूण हांवें कदंबाच्या काउंटरार विचारलें तो म्हणटा 2897 न्हू 2892 आता 2 नंबरां मध्ये कन्फ्युजन आहे 97 व 92 ते एक काम करया घालया तेजेर कितें आहा तूं पयलीं ते तुजें काम करून वच बॉम्बे वचोन यो मरे तेजेर घालया तेका सारको हाडया हरीशूय तेच म्हणटा तेका सामको हाडपा म्हणटा जाग्यार तेका हाडया सारको जाग्यार हाडया तेका अशें जावंक पाना रे अशें वैगितले तेका हाडया सारके जाग्यार हाडया हरीशाकूय पळय तो बसीचो इश्यू जाला आनी आमकांय आयज इश्यू जालो ना हेच्या बद्दल आयज हांव व्हिडिओ करतलो रातची हेच्या बद्दल व्हिडिओ येतली फाल्यां हरीशाची येतली एक व्हिडिओ फाल्यां त्या बद्दल आनी हांवें गेल्लो रे पयला आसतली न्हू तुमी आयची क्लिप आमची वॉइस क्लिप पयली आसतली न्हू कितें म्हणटले तुमी सांगात कॉमेंट करून सांगा म्हाका हेच्या बद्दल तुमी कितें म्हणूंक सोदतात जाणा आसलो हांव कदंबाचे ड्रायव्हर मदान आसतात थोडे सगळे न्हू थोडे आसतात एक्सिडेंट घे म्हणून जाल्लेले आसा लोक मेल्लेले आसा रोडार कदंबावाल्यांक काय फरक पडना जाणा बट इतलें म्हणून म्हाका खबर नासलें की आयज जे आमचे डिजेबल जी फॅमिली आसा आंधळे जे लोक दिसानान आतां आंधळे म्हणटा म्हणून लोक कॉमेंट मारतले प्लीज टेक अ गुड वर्ड फॉर देम आनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा सोड ते आनी फुडें नाका जे बाबडे आमचे डिजेबल फॅमिली आसा आंधळे आमचे ते आतां तर बस घेतलय जाल्यार बसवाले आयज काल अशें करता अरे ते आंधळे मरे कुड्डे मरे ते तेंकां नाका भितन घेवया तेंकां भितन घे जाल्यार आमचो टायम वेस्ट आनी आमचे कस्टमर वयता 5-6 कस्टमर ही लायफ दिस इज वॉट गोवा इज गोवा जाल्यार आमचो घाटयांचो सरकार गोवा पयलीं भशेन ना सोंपलो काबार जालो टायरोनाक आनी वियानाक तो विचारता तुका आमचीच बस मेळटा रे काय म्हणून टायरोनान ताका विचारलें तुज्या बापायची बस काय म्हणून एमडीक कॉल मारलो कदंबाच्या एमडीक कॉल मारलो एमडी सोमतो रॉंग नंबर म्हणून फोन कट करता घेवया हेजेर पावरफुल एक्शन घेवया हेजेर ह्यो न्ही ती सद्या न्हू बॉम्बे गेल्लेली आसा सामान हाडपाक फाल्यां येतली आयज तुमी तर म्हाजो व्लॉग पळयता न्हू फाल्यां ती परत रिटर्न म्हणजे फाल्यां पावतली ती सोमतो तेंचो स्टोर बीन चालू सो टेन्शन काय ना हांव तुमकां अपडेट करतलो की तेंचो स्टोर काबार चालू केन्ना जाता कितें पळय तें बट हो जो इश्यू आसा आय डोंट अंडरस्टँड वाय कित्याक कसो अरे देंवचारा न्हू तुमकां मात पासून अक्कल ना ती बाबडी तेंकां दिसान आसतना ती बाबडी एकामेकाचो हात धरून फुडें धरून चलतात आनी तेंकां तुमी काडटा आनी सायडीक मारता तेंकां तुमी सांगता तुमकां आमचीच बस मेळटा आमचीच बस तुमकां मेळटा काय म्हणटाय तूं आमचीच बस तुमकां मेळटा आ कितें म्हणटले तूं सांग म्हाका तुमी सांगात कितें म्हणपाचें हेंकां अशीच एक घटना तुमी आमच्या एक ब्लॉगान एक आनी एकलो डिजेबल एक भुरगो पयल्या आसतलो न्हू जो आरटीओन म्हणटा आपूण कामाक आसता हरीशा वांगडा एक विजन हॉस्पिटलांतल्यान भायर सरता आसतना आमचे म्हापसा जे विजन हॉस्पिटल आसा तेतूंतल्यान भायर सरता आसतना ताका एक इन्सिडेंट घडला तो इन्सिडेंट हांवें हांगा हायलायट करूंक ना हांव न्हू आमी तो व्हडलो बीग इशू करूंक सोदता इट इज अ बीग इशू यू नो पळोवया न्हू आमकां कोण कोण सपोर्ट करपाक फुडें सरतात ते व्हडले लॅक्चरां दितात मायकार रावन अशें करया गोंय खातीर तशें करया गोंयान अशें केलें तशें केलें ह्या टायमार कोण कोण उबो रावता तो पळोवंक जाय म्हाका आनी हांव अवी मस्तीखोर गोवन्स तुमकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता जे कोणी म्हाजे भाव हे व्हिडियोज पळयता आनी हे ब्लायंड जे डिजेबल आमची फॅमिली आसा तांकां तर तुमी रिलेट करूंक करतात मनांतल्यान तुमकां तर खंय तरी वायट दिसला ही आयकून गजाल जाल्यार न्हू आमकां तुमचो सगळ्यांचो सपोर्ट जाय हांव एक तारीख तुमकां सांगता त्या दिसा तुमी मॅक्झिमम प्रमाणांत न्हू थंय प्रेजेंट रावा वील टेक दीस इशू अहेड कंप्लेंट घालया तेंची आनी कितें आहा पळय ते फुडलो प्रोसिजर करपाक तुमची मदत जाय आमकां ओके अशें न्हू केन्ना करपाचें न्हू तांकां दिसना ती बाबडी बशीन वयतात तांकां न्हू लोकांनी हात दिवन बसोवपाक जाय
पण आयज काल हे न्हू दीस इज नॉट वर्किंग. जे आमचे डिजेबल आसा तांकां न्हू फुडें 2 सिटां आसता, 2 काय 4 कितें तरी तांकां सिटां रिजर्वड आसता. ती एक्चुअली तेंची ड्युटी कदंबावाल्यांची की तांकां दिवची म्हणून सिटां. आनी ते म्हणटा तुका आमचीच बस गावता रे, तुका आमचीच बस गावता. म्हणजे तेंच्यांनी बस पळोवन म्हण भितर चडपाचें. तांकां दिसानासतना तेणी पयलीं विचारपाचें, अरे ही तुजीच बस रे, आं बरें सोडटा ती बस, हांव दुसरी बस धरता, ही तुजीच बस रे काय विचारपाची. कितें म्हणटले तुमी, कितें म्हणपाचें हांकां. कसले लोक हे संवसारांत. कालूच तुमकां दाखयला हांवें, काल काय पयर एके बायलेक हांव हेल्प करता, ती बायल म्हाका सांगता की तुज्या तोंडार 1000 रुपया मारून वयता म्हणटा, तोंडार 1000 रुपया मारून वयता म्हणटा. आनी हांवें 2 रुपयाचो कॉयन असो दारार फाटीं ल्हान आसतना असो खेळटालो हांव, कॅरम बोर्ड कसो मारलो म्हणून, भायर मारलो म्हणून असो पडलो म्हणून म्हाजे कडल्यान म्हाका मम्मी डॅडीन बरोच मारलो. ती लक्ष्मी म्हणून, ती पयशे, तितून तूं अन्न खाता, तूं पयशांनी त्या जेता खाता, घरान रावता, ते तूं भायर मारता काय म्हणून 2 रुपया खातीर. आनी ती 1000 रुपया तोंडार मारता म्हणटा म्हाज्या. तिच्या आतां पतात ना, तोंडार मारता ती बायल खंय दिसाच ना. तुमी बीन वयता ओल्ड गोवा फेस्ताक जाल्यार तिका विचारा 2000 1000 दिलो काय म्हणून, जाल्यार आमचे कडेन दी म्हणून सांग, आमी कोणाक दुसऱ्याक दान करता. हरीश म्हणटा पळय ताका एक असो सारको बुरसो इन्सिडेंट घडलेलो आसा, तेतून म्हाज्या जाल्यार खरेंच मनाक लागलें. खरेंच हांवें हेतून ते हायलायट करूंक ना. म्हाका ताका पर्सनली मेळोंक जाय तेन्नाच हांव तुमच्या मुखार ही गजाल हाडूंक सोदतां. आय डोंट वॉन्ट टू म्हाका ही व्हिडिओ करपाची नासली एक्चुअली, बट म्हाजें न्हू एक रिलेशन जाल्लेलें आसा टायरना वांगडा, वियोना वांगडा, तेजी जितली डिजेबल फॅमिली आसा तिच्या वांगडा. आयज काल न्हू लोक तोंडार बरें खूब उलयता, 4 चौगां मदीं फुडें सरोन सांगता आपूण आसा मरे, आप आगे बडो हम आपके सादे म्हणटा. जेन्ना हे करचे टायम आसता, करपाचो टायम येता पळय तेन्ना कोणूच आसना फुड्यान, कोणूच फुड्यान आसना. आयज टायरोना वांगडा आनी वियोना वांगडा जाला, फाल्यां तुमच्या वांगडा जातले, तुमच्या फॅमिली वांगडा जातले, तुमचे गर्लफ्रेंड तुमच्या बॉयफ्रेंडा वांगडा, जाल्यार तुमची जे डिजेबल कोण फॅमिली आसा तेंच्या वांगडा जातले. हे तर तुमकां जाल्लेलें नाका न्हू. फुडें सरात आनी आमकां न्हू मॅक्झिमम प्रमाणान न्हू हेल्प करा. हांव तुमकां तारीख सांगता, कितें आहा तें तुमकां सांगता. फुडें सरा, येयात आमच्या वांगडा, करया चक्का जाम, कळ्ळें न्हू. करया, कितें आहा तें करून दाखोवया. आमी गोंयकार एकवट जावया आनी हांकां शिकोवया, धडो शिकोवया. नाल्यार न्हू तें जावचें ना. हे अशेंच कंटिन्यू उरतले. सो हेज्या खातीर कितें ना कितें करपाकूच जाय. म्हाज्या हिसपान जाल्यार करपाक जाय. म्हाका दुसऱ्यांचें कांय खबर ना, कोण येतलो कोण ना तो खबर ना. हांव एक जीव सदाशिव, हांव एकलोच फुडें सरतलो. कोण येवं ना येवं, हांव सदींच फुडें आसतलो टायराना वांगडा. तशें तेणी सांगलें पळय तें म्हाकाय वायट दिसलें, खरेंच वायट दिसलें म्हाका. सो गायज, आयची व्हिडिओ तुमकां इन्फॉर्मेटीव लागली जाल्यार आमकां खरेंच मॅक्झिमम प्रमाणान चॅनलाक सबस्क्रायब करा. आनी आंटीचे तुमी स्टॉल पयला आसतले न्हू बाबडे, ती न्हू बाबडे तिकाय फॅमिली इश्यूज आसा, तिकाय बाबडे जिवाक बरें आसना. आमी न्हू तिजोय स्टॉल हायलायट केल्लो आसा. फुडें तुमी सरा आनी तेजे मॅक्झिमम प्रमाणात सामान घेयात आनी तिकाय मदत करा, अशी म्हाजे कडल्यान तुमकां एक रिक्वेस्ट. तुमचो खूब म्हाका मोग मेळ्ळा, तुमचो खूब म्हाका मोग सपोर्ट मेळ्ळा. टायरोन आनी वियोनाच्या स्टॉलाक घे म्हणून तांकां कस्टमर येयल्या, तेंचो स्टॉक काबार जालो, इतलो तुमचो मोग आहा. ह्या आंटीकूय बाबडे हेल्प करा. आनी टायरोनान आनी वियोनान जी आयज तेंच्या वांगडा ही घटना घडल्या पळय तेच्या खातीरूय फुडें सरा. इतलेंच तुमचे कडेन मागता आनी हो व्हिडिओ हांव हांगासरूच एंड करता. प्लीज लायक करा, चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी कॉमेंट करपाक विसरो नाका आयच्या बद्दल. मेळटा तुमकां एक नेवे इंटरेस्टिंग व्हिडिओन. टिल देन टाटा.